सेन्सिटिव्ह भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या सरकारान सगळे क्रिस्तांव भावाचो काल सेंटिमेंटलाचो ताणें इन्सल्ट केल्लो आसा. ताणें क्रिस्तांव भावाचे सेंटिमेंट्स हर्ट केले आनी ताचो इन्सल्ट केला. गूड फ्रायडे ज्या दिसा मॉर्निंग जाता, चर्चींनी मासां जाता, मीस आसता, आनी असल्या दिसा हो भारतीय जनता पार्टीचो सरकार एक इंटरनॅशनल आर्टिस्ट कोण तरी ब्लॅक कॉफी म्हणून हाका हाडटा आनी अंजुना दुमशाण घालपाचो प्रयत्न करता. जेन्ना काल आमकां सांजचें कळ्ळें जवळपास 5 वरांचेर की असो हो इव्हेंट थंय जावपाचो आसा, स्थानीक अंजुनेच्या आमची ब्लॉक अध्यक्ष बाय पार्वती हाणें म्हाका कॉन्टेक्ट केलो. थंयचे आमचे जे बाकीचे आमचे वर्कर कार्यकर्ते आसा, जेन्ना तांणी संपर्क आमकां केलो तेन्ना इमिजिएटली हांवें थंयच्या PIक फोन केलो. ज्या PIचें नांव आसा सूरज गांवस. मुखार ताजे डिटेल आय वील टेल यू. ताज्या उपरांत आय स्पोक टू द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलीस आनी तो म्हाका सांगता की ताका कांय खबरूच ना की राज्यान कितें चल्लां हें DGPक खबरूच नाशिल्ली. ताज्या उपरांत आय ट्रायड कॉलिंग द DYSP जे अंजुना पुलीस स्टेशन ज्या DYSPच्या अंडर येता ताजो काल फोनूच लागना. ताजो फोन नंबर नोट करा 7875756025. DGPन असल्या ऑफिसराचेर इन्क्वायरी करपाक जाय. गूड फ्रायडेचो दीस आनी DYSPचो फोन बंद. नॉर्मल कॉलूय ताका लागना आशिल्लो. वॉट्सॅपाचेर ताका हांवें कॉल केला बिकॉज रिकॉर्ड उरुनी म्हणून. नायदर ही हेज रिवर्टेड द कॉल, नायदर ही वॉज देअर येस्टरडे. सो यू इमॅजिन ह्या प्रमोद सावंत जो होम मिनिस्टर आसा ह्या राज्याचो ताजे ऑफिसर कशें काम करता. ताज्या उपरांत डेप्युटी कलेक्टर वर्षा परब हिजो काल फोन बंद. हिजो नॉर्मल कॉलूय लागना, वॉट्सॅपाचेर रिंग वचना. तिजो नंबर 8308014526. म्हाका दिसता इमिजिएटली ह्या ऑफिसरांचेर कारवाई जावपाक जाय की जेन्ना हे ड्युटीचेर आसता ऑफिशियल नंबरांचे बंद कित्याक. जर तर काल बरच्या सारको आनी एक इन्सिडंट जाल्लो जाल्यार हांकां सोदप खंय. जेन्ना डायरेक्टर ऑफ फायर बाब नितीन रायकराक हांवें फोन केलो आनी ताका हांवें सांगलें की अरे बाबा रो गोवा म्हणटा थंय ब्लॅक कॉफी हाजो इव्हेंट जाता, तुका कितें म्हायती आसा, तुवें परमिशनां दिलां. तो म्हणपालो साहेब आपूण चॅक करून तुका फोन करता. सो आय सेंट हिम ऑल द डिटेल्स. विदीन हाफ एन आवर ही कॉल्स मी बॅक. ही सेज आपल्या डिपार्टमेंटान फायर NOC दिवना. विथ दॅट इन्सिडंट आय कॉल DGP अगेन की तुजो फायर चीफ डायरेक्टर ऑफ फायर अँड हेल्थ सर्विसीस सांगता की आमी NOC दिवना ह्या इव्हेंटाक. इमिजिएटली म्हणलें बंद कर. आनी हो पळय थंयचो पुलीस इन्स्पेक्टर जो आसा सूरज गांवस, म्हाका अशें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा की हो खंय सगळ्यान मोस्ट वेल्थियस्ट पुलीस इन्स्पेक्टर ऑफ एंटायर गोवा डिपार्टमेंट. म्हळ्यार जे पुलीस इन्स्पेक्टर, DYSP, SP, IG, DIG, DGP हे सगळ्यांक जर तूं करीत हांच्या पेक्षा श्रीमंत मनीस. कित्याक हो खंय ते इतले हफ्ते घेता आनी तो काल म्हाका कॅट करपाक सोदतालो. ताका सांगलें तूं जर तर हो इव्हेंट जर जायत आनी तूं जर तर आमच्या क्रिस्तांव भावाचो जर तर इन्सल्ट करत की गूड फ्रायडे दिसा जर तर हो इव्हेंट जायत, फाल्यां म्हणल्यार आमी येवन थंय बसतले आनी तुजो गोंय पेटयतले. हें सांगतकीर तो म्हाका दिसता बॅकफुटाचेर गेलो आनी तो इव्हेंट जो आसा तो रद्द करपाचो तांणी म्हाका दिसता निर्णय घेतलो. तातूंत भितर हांवें मेंबर सेक्रेटरी ऑफ पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड डॉक्टर गीता नागवेकराक फोन केलो की असो थंय इव्हेंट जाता, तुजे मनीस खंय आहा, वेदर यू हॅव गिवन परमिशन फॉर दीस इव्हेंट. शी टोल्ड मी आय वील इमिजिएटली सेंड माय स्क्वॉड. हांवें इमिजिएटली धाड अँड मेक शुअर वेदर परमिशन्स आर गिवन टू दीस इव्हेंट ऑर नो. ह्या मजगतीत 6 वरांचेर हें जेन्ना चालू आशिल्लें तेन्ना 6 वरांचेर कोमनिदाद ऑफ अंजुना एक इमिजिएटली एक लेटर काडटा 1 पेजर. कितें म्हणून की आमी जी NOC दिल्ली म्युजिकल इव्हेंटाक ती आमी रद्द करता. वी टेक इट बॅक. अँड दीस व्हेरी इंटरेस्टिंग लेटर फ्रॉम द कोमनिदाद ऑफ अंजुना. आतां 4 मार्चाक
ही सर्टिफिकेट इश्यू जाता फ्रॉम कोमनीदाद ऑफ अंजुना टू वन गाय कॉल्ड अश्वेक परब रिगार्डिंग द सेम इव्हेंट म्युझिकल फेस्टिवल. आणि काल जेन्ना तो ही रिवोक करता तेन्ना तो कितें बरयता, This is to inform you that the NOC granted to you for 4th March to organize musical event on 3rd April 2026 in survey number 206/1 of village Anjuna has been unanimously revoked by the managing committee via resolution dated so and so. The date is coinciding with Holy Week and that particular day being Good Friday. अशी म्हणून तो ती NOC रिवोक करता ओनली फॉर दॅट म्युझिकल फेस्टिवल. आता 206/1 जर हांव प्लॅन काडत कोमनीदादीचो जाल्यार 206 म्हणटा ती फूल प्रॉपर्टी. आणि ह्या फूल प्रॉपर्टीन आतां म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा की जो हो इव्हेंट हो ब्लॅक कॉफी हो काळा कॉफी पळय येवपाचो आशिल्लो, ज्या जाग्यार तो वाजोवपाचो आशिल्लो ताचें नांव रो गोवा, RROV गोवा. ताज्या सायडीकूच आसा रईत, ताज्या सायडीक आसा इको आणि ताज्या सायडीक आसा खंय आयरिस बार. आतां हे ब्लॅक कॉफीचे पळय रोन आशिल्ले ते तांणी टेम्पररी बंद केले आणि रईत म्हणटा थंय ताका दुसऱ्यांक हाडले आणि नाचयले आणि थंय वाजयले. पण ताजी सेंटिमेंट हर्ट जावना रे 206/1 जी बाकीची क्लबां आशिल्लीं रईत, इको, आयरिस हांचे सेंटिमेंट हर्ट जावना हे कोमनीदादीक म्हजो प्रश्न. काय तुमी लोकांक पिशान काडपाक हें करता, काय तुमी हफ्ते खावन तुमची पोटां भरल्या. This is clear case of showing how these people are working, how the government of Pramod Sawant is hand in glove. आता दुसरी मजा पळया, ह्या इव्हेंटाक बुक माय शोन 20,000 रुपयांक तिकीटी विकल्यो. ही 20,000ची तिकीट 4 दीस पयलीं विकल्यो. कितल्यो विकल्यो? 3,000 विकल्यो. आता इमॅजिन करा हे 3,000 लोक गोंया भायल्यान आयल्या. येवपाक 10,000ची वन वे फ्लायट तिकीट, वचपाक 10,000. इव्हेंटाक आयलो म्हणटकीर 2 राती तो रावतलो. ते दिसाचे हॉटलाचे 10,000, 10-20,000 हॉटलाचे जाले आनी फ्लायटीचे 20,000 आनी ह्या इव्हेंटाचे 20,000. कितले जाले? 60,000 रुपये जाले. इंटू 3,000 करा, 18 कोटी रुपयाचो स्कॅम हो. आता म्हाका सांगा, जेन्ना डायरेक्टर ऑफ फायर सर्विसीस मिस्टर नितीन रायकर सांगता आपूण NOC दिवना, मेंबर सेक्रेटरी पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड सांगता आमी ताका NOC दिवना, DGP सांगता ताका कांयच खबर नाशिल्लें, DGPक सांगता की तो आमकां परमिशन नाही आहे तो मैं कॅन्सल करता. हाचो अर्थ कितें की सरकाराक कांयच खबर ना आणि हे भायले भायर विकून मोकळे. इज दीस नॉट अ फ्रॉड एंड इज दीस नॉट अ इकॉनॉमिक स्कॅम? हाजेर ईडी इन्क्वायरी जावपा नाका? बुक माय शो आणि हेचे प्रोमोटर आसा निको एक्सपिरियन्स आणि पॅराडॉक्स, जाचो ओनर इज अ कोण गौरव पारीक म्हणून. कोण पारीक? हे सगळे दिल्लीकारांनी येवन गोंय कॅप्चर केल्ले आहा, सगळे इल्लिगल. 206/1 प्रॉपर्टीन हायकोर्टाची ऑर्डर आसा that they are illegal. स्टील ते पुलीस इन्स्पेक्टर जो हांवें सांगलो गोंयान सगळ्यान रिचेस्ट पुलीस इन्स्पेक्टर हो सूरज गांवस ताका सेटिंग करता आनी हे थंय चलयता, डेली चलयता. म्हाका दिसता ह्या इमिजिएटली सूरज गांवस, डेप्युटी कलेक्टर, DYSP हांचेर इन्क्वायरी जावपाक जाय की जेन्ना येदो व्हडलो इव्हेंट हांचे फोन बंद कित्याक, आनी हो पुलीस इन्स्पेक्टर कशें हे थंय चलयता क्लब, हो कोण? काय प्रमोद सावंतान ब्लँकेट अप्रुवल दिला का की तू चलय, हफ्ते कलेक्ट कर आणि हाड आणि साखळे पावय म्हणून? कितें चलना तें कळना. वन वे यू आर हर्टिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ क्रिश्चियन्स नॉट ओनली इन गोवा, दिस इज एन इन्सल्ट टू द एंटायर वर्ल्ड. काल हांवें ट्वीट मारिल्लें की दिस इज नॉट एन इन्सल्ट ओनली टू द पीपल ऑफ गोवा बट टू द वर्ल्ड, पीपल ऑफ वर्ल्ड, बिकॉज दिस इज एन इंटरनॅशनल आर्टिस्ट. अरे ताका खबर ना गुड फ्रायडे दिसा आपल्याक हे वाजोवपाक व्हरता म्हणून? सो इमॅजिन द कायंड ऑफ डिस्ट्रक्शन वीच इज हॅपनिंग. हें जर तर काल आमी रायट टायमाचेर जर इंटरवीन जावना जाल्यार म्हाका दिसता दुसरो बर्थ जावपाचो काल. तो जो रस्तो आसा दॅट इज 4 मिटर्स, थंय एक फायर ब्रिगेड सुद्दां वचपाक शकना, थंय एम्बुलन्सूय वचपाक शकना. आणि असल्या जाग्यांचेर हे परमिशन नासतना इल्लिगली चलयता.
म्हाका दिसता गोंयच्या होम मिनिस्टरान मुख्यमंत्र्यान हाचेर जाप दिवपाक जाय की विदाउट परमिशन कसो हो इव्हेंट ऑर्गनायज जालो, दुसरे हाणे टिकेटी कश्यो विकल्यो आनी गोंयांत चल्ला कितें, कोणाचो कंट्रोल आसा विदाउट परमिशन, हाव दीस पीपल आर वर्किंग. अरे जेन्ना बर्चाचो इन्सिडंट जालो तेन्ना भायर आयलें की बर्चाक कसलीच परमिशनां नाशिल्ली. हियर युअर ओन फायर डायरेक्टर has told that there was no NOC. Pollution Control Board says no NOC. Then how the event was organized? हाजेर इन्क्वायरी जावपाक जाय and officer has to be suspended. दुसरे सकाळी हांवें आतां मिडियाचेर रिपोर्ट पळयला, एक नामनेचो मिडिया चॅनलान मारला की एक 21 वर्साचो इंदोरचो भुरगो ओव्हरडोज ड्रग्जान मेलो म्हणून. आणि आतां हांवें इन्फॉर्मेशन काडलें स्थानीक लोकां कडल्यान दॅट डेथ हॅज ऑकर्ड इन दॅट सेम रईत म्हणटा पळय त्या जाग्याचेर एक इंदोरचो 21 वर्साचो भुरग्याचो जीव बिकॉज ऑफ ड्रग ओव्हरडोज गेला. अँड आय थिंक दीस फूल ब्लेम कम्स ऑन द चीफ मिनिस्टर. जेन्ना फाटल्या दिसांनी बर्चाचो इन्सिडंट जाल्लो, जेन्ना बिट्स पिलानीन जेन्ना 26 डेथ जाली, इट वॉज प्रुवन दॅट इट वॉज बिकॉज ऑफ ड्रग्स ओव्हरडोज. असले कितें जालें की मुख्यमंत्री फाल्यांच करता, 24 वरां भितर करता, 12 वरां भितर करता आनी गोंयची जनता विसरता. म्हाका दिसता वी कंडेम दीस एक्ट, द डेथ ऑफ द चाइल्ड विच हॅज ऑकर्ड येस्टरडे. सोमारा वी वील फायल अ कंप्लेन ऑन इकॉनॉमिक सेल, ऑन बुक माय शो, ऑन दीस निको एक्सपिरियन्स. टुरिजम डिपार्टमेंट की बाबा टुरिजम डिपार्टमेंट आसा खंय, रोहन खंवटे न्हिदला खंय. गोंयांत आज असले इव्हेंट चलता आनी टुरिजम डिपार्टमेंटाक खबरूच ना. येदे व्हडले इंटरनॅशनल आर्टिस्ट गोंयांत येता विदाउट परमिशन्स. इलेक्शनाचे 8 म्हयने उरल्या म्हणून मेळटा तशें तुमी लुटपाक सोदता. वी कंडेम दीस एक्ट. वी डिमांड की जो भुरगो आतां मेला, हे दीस प्रमोद सावंताचे गव्हर्मेंट इज स्मार्ट इनफ टू मॅन्युपुलेट. वी डिमांड दॅट देर हॅज टू बी अ पॅनल ऑफ डॉक्टर्स. ताचे आतां पोस्टमॉर्टम जाता आसतना जो भुरगो मेला 21 वर्साचो, एक पॅनल ऑफ डॉक्टर्स करचे आनी ताजेर सारकी कारवाई जावपाक जाय की कसले ड्रग्स घेवन तो भुरगो मेलो. दुसरे वी डिमांड दॅट जे क्लब्स आज गोंयांत इल्लिगली चलता विदाउट परमिशन, इमिजिएटली आयच्यान सगळे बंद जावपाक जाय. मुख्यमंत्र्यान जानेवारीन सांगिल्लें की जेंका परमिशन ना ते बंद करता म्हणून. तो हाव रईत दीस रो एको आयरिस हे कशें चालू आज मेरेन, हें म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान सांगचें. हें आज बीजेपीक संवय जाला की खंय तरी आनी कितें विशय करप, टॉपीक डायवर्ट करप आनी ह्या सायडीन लुटत रावप. आज अंजुना वागातोर भागान हे फक्त ड्रग्स ड्रग्स आनी ड्रग्स. आज ते ड्रग्स आज हिंटलँडान पावले, सांग्यार पावले, सांवड्ड्या पावले, केप्यां पावले, काणकोण पावले. आमचे गोंयकारांचे जनरेशन काबार करता हे ड्रग्स आनी हाका कारणीभूत हे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार. म्हाका दिसता एंटी नार्कोटिकान एक टास्क फोर्स म्हणून केल्लो. जो भुरगो काल मेलो 21 वर्साचो, दीस इज अ फेलियर ऑफ दॅट एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स. हाव ड्रग्स कम इन दीस इव्हेंट. आतां म्हाका आमी आतां जवळ बसून उलयतना म्हाका कोणें सांगलें, आमचो बाब नौशाद म्हाका सांगतालो की असले जेन्ना खंय म्युजिकल इव्हेंट जाता, ह्या दिसांनी गरमी सांजची सुद्दां 25-26 डिग्री टेम्परेचर आहा. 10 लोक आमी एक कडेन रावले जाल्यार घामाघूम जातले. आमी सद्या ह्या दिसांनी फोंड्या भोंवतात. बाब समील दीसभर आसता, विचार ताका वतान रावपाक जायना, इतली गरमी जाता सांजची. आनी एका जाग्याचेर जर तर 3000 लोक जर एकठांय जाले, 5 मिनटां तरी रावपाक शकतले. एकूच ताका सोल्युशन इज ड्रग्स आसलो जाल्यार मनीस थंय रावपाक शकता आनी ही कॅन एन्जॉय दॅट म्युजीक. ते टेक्नो म्युजीक खंय ड्रग्जाचेरूच एन्जॉय करप. सो हेवी प्रमाणान थंय काल ड्रग्स आशिल्ले. हाजो अर्थ ह्या प्रमोद सावंतान ब्लँकेट अप्रुवल दिला. इलेक्शनाक 8 म्हयने उरल्या, आमी काय जिखपाचे ना. जाता तितले ड्रग्स घाला, जाता तितल्यो इल्लिगल पार्टी करा, गोंय काबार करा, कांयच लोक मोरू जाय ते जावं, आमकां कांय पडलेलें ना. ह्या 8 म्हयन्यान जाता तितले पोखरया आनी लुटया, होच म्हाका दिसता अजेंडा ह्या सरकाराचो जाल्लो आसा. आनी जे सेंटिमेंट क्रिस्तांव भावाचे ह्या सरकारान इन्सल्ट केले, म्हाका दिसता हाची माफी मागपाकूच जाय.
द चीफ मिनिस्टर, द टुरिझम मिनिस्टर, द आर्टिस्ट आनी हे इव्हेंट ऑर्गनायझर हांचेर केस जावपाक जाय, हांगा भितर उडोवपाक जाय काडून की परमिशन नासतना हे सरकाराक सुद्दां कितें कोंत करता मरे. परमिशन नासतना इव्हेंट तो करता इंटरनॅशनल आर्टिस्ट, ताका गव्हर्मेंटाचे पडलेलेच ना, एक तर गव्हर्मेंटाच्या बॉल्सा ना. So we condemn this act which has happened. Monday we will file an complaint against the economic cell. Anti-narcotics our youth congress will lead up morcha on this because drugs आज ह्या प्रमाणात जे वाढला ते आज प्रत्येक गोंयच्या कानाकोपऱ्यान गेला. दुसरे जो भुरगो मेलो बाबडो 21 वर्सांचो, म्हाका दिसता हाजे पोस्टमॉर्टमाचो रिपोर्ट हो सरकारान पॅनल ऑफ डॉक्टर करून वो आउट करचो, बिकॉज वी डोंट ट्रस्ट प्रमोद सावंत आणि विश्वजीत राणे हे पयशांक लागून कितेंय करपी, ताजो रिपोर्टूय मॅन्युप्युलेट करपी. आणि ज्या ह्या ऑर्गनायझरांनी ह्या बूक माय शो कश्यो ह्यो टिकेटी विकल्यो हाजेरूय इन्क्वायरी जावपाक जाय. सोमारा इकॉनॉमिक सेलांसी देर आर वेरियस मल्टिपल थिंग्स इन्वॉल्ड इन दीस. फर्स्ट गव्हर्मेंट हॅज टू कम की कोणाक विचारून हे परमिशनां दिली, हो इव्हेंट जालो कसो, कित्याक परमिशनच ना. फायर म्हणटा ना, पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड म्हणटा ना, कोमनीदाद म्हणटा आमी रिवोक केलें. तो इव्हेंट हो घडोवपाक हें जालें कशें. दुसरे 206/1 प्रॉपर्टी भितर होच न्ही आनी 4 क्लब ह्याच ओनराचे, ते कशें चालू आशिल्ले काल काय PIन कितें घेतले बॅग. जेन्ना PI रातचो 9:30 म्हाका सांगता की आपूण आय मेक शुअर नथींग वील काल थंय जावचें ना. तूं इंस्टाग्रामाचेर पळय मरे वच, आनी इंस्टाग्रामाचेर सगळ्यो पार्टी फूल पावर चालू आशिल्ल्यो. सो हो जो फ्रॉड तांणी इकॉनॉमीक फ्रॉड जो केला, जातून परमिशन घेनासतना टिकेटी विकल्या, ताचेर वी वील फायल अ कंप्लेन. अवर डेलिगेशन वील गो टू एंटी नार्कोटीक सेल एंड हाजेर हे ड्रग्स आयले कशें हेजेर म्हाका दिसता चवकशी जावपाक जाय. हें आमी सरकाराक सोमार मेरेन टायम दिता. जो भुरगो मेला ताजेर पॅनल ऑफ डॉक्टर्स करून ताजे पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट जावन भायर येवपाक जाय की खंयची ड्रग्स, वीच ड्रग्स ओवरडोस जावन तो मेला तो. बिकॉज दीस इज अ क्वेश्चन ऑफ रेप्युटेशन ऑफ गोवा मरे. तुम्ही फक्त गोंय टुरिझम डेस्टिनेशन अशें जर तर आमी लोकांक गोंयान हाडून ड्रग्स घालून मारपा लायक कोण येतलो रे गोंयान, कोण येवचो ना. हातून गोंयचें नांव वाट लागता. गोंयचो सगळ्यांपैकी रिचेस्ट PI म्हणटा बट ताजेर कंप्लेन फायल करतले. वी वील फायल. हांव आतांच आमचे बाब जॉना कडेन उलयलां की ताजेर RTI घाल अंडर SPCA की हाजें एसेट बिसेट कितें आहा तें हाज्या फाटल्यान. बिकॉज द कायंड ऑफ दीस इज ओन्ली वन पर्टिक्युलर रिगार्डींग तुगेले हे क्लब्स. पूण हांवें आयकलां की ते प्रॉस्टिट्युशनानूय ते पुलीस स्टेशन सारकें बुडलां म्हण तें पुलीस स्टेशन. सो ताजेर सारकी चवकशी करून वी वील कम एंड आय डोंट वॉन्ट टू मेक फॉल्स एलिगेशन ऑन एनीबडी, बट आय हॅव इन्फॉर्मेशन दॅट इज द रिचेस्ट पुलीस स्टेशन इन एंटायर गोवा. सर काल प्रमोद सावंतान फोंड्या हांगासर प्रेस कॉन्फरन्स घेवन आनी जी काँग्रेस पार्टी आसा ती लुटमार पार्टी अशें म्हणटा. अरे प्रमोद सावंत तकलेन हाल्ला. प्रमोद सावंताक रियलायज जालां की फोंड्या आमी हरता म्हणून हे सगळ्यो अश्यो इरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट. तो फाटल्या दिसांनी तुमी पयलें आपूण तें हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करता म्हणपालो, मागीर थंय स्मार्ट सिटी करता म्हणपालो, आनी आतां तो काँग्रेसीचेर उलयता. आतां ताका खबर ना की तो जेन्ना काँग्रेसीक एटॅक करता तेन्ना आशिल्ले सगळे मंत्री आज ताज्या सायडीन बसता मगो. ताका विचार विश्वजीत राणे खंयचो, ताज्या सायडीन विश्वजीत राणे बसता, तो कोणचो मंत्री आशिल्लो तो ताका विचार. दिगंबर कामत ज्या ह्याच भारतीय जनता पार्टीन सांगले 35,000 कोटीचो स्कॅम केलो म्हणून मायनिंगाचो. फाटल्या दिसांनी ताजो राष्ट्रीय अध्यक्ष आयिल्लो नितीन नबीन, ताणें सांगिल्लें की 35,000 कोटीचो स्कॅम हे काँग्रेसीन केला म्हणून. तो दिगंबर कामत ताज्या सायडीन बसता. घोटाळेबाज म्हणून ताका तेन्ना ती प्रचार करताले. दुसरो मॉविन गुदिनो पावर स्कॅम, हे सगळ्यांक खबर आहा. मनोहर पर्रीकारान फायल केल्ली केस, आज ते एक्वीट जाले म्हणटले. सो म्हाका दिसता मुख्य तो प्रमोद सावंताची तकली हल्ल्या. तो कितें उलयता तो ताका खबर ना. ताणें खरें म्हणल्यार आज गोंयच्या परिस्थितीचेर उलोवपाक जाय की आज गोंयान कॅश फॉर जॉब जी लूट जाली, जो रियल स्कॅम जालो ताजेर तो उलयत ना, ते गेले अंडर द कार्पेट. ताच्या उपरांत आज गोंयचे अनएम्प्लॉयमेंट जो आज क्रायसीस ऑफ मिसमॅनेजमेंट गोंयान जाला हाजेर उलय म्हूण सांग. जे आज गोंयान फोंड्याच वाठारांत ताका विचार, ताका लोकांनी सांगलां आसतलें बेजीक फेसिलिटी थंय आज ना.
आज ताका 14 वर्सांनी वचून सांगचें पडलें की जे हॉस्पिटल आहा ते डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करता, कित्याक थंय फेसिलिटी ना. काँग्रेसीच्या टायमार बांदिल्लें हॉस्पिटल तें, काँग्रेसीच्या टायमार बांदिल्लें मार्केट कॉम्प्लेक्स तें. 14 वर्सां जालीं आनी तें कंप्लीट करूं ना. तिसरें, आज जर तर तूं डेव्हलपमेंट आनी डेट ट्रॅप जर पळयत आज गोंयचो, जाल्यार आज ऑलमोस्ट 35,000 कोटी रुपयाचें रीण करून दवरिल्लें आसा हाणें. आनी म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान ते 35,000 कोटी पळय जो स्कॅम आशिल्लो पळय तो मातसो ओपन करची न्ही फायल आनी तांचेर घालचें मगो तांकां भितर. सो कितें आसता, इलेक्शन आयलें म्हणून कितें मायक हातीन मेळ्ळो म्हणून कितेंय उलोवचें न्ही. म्हाका दिसता मनशान फॅक्टाचेर उलोवचें. आज गोंयांत जी लुटमार चल्ल्या, ज्या प्रमाणे तुका दाखयलां परमिशन नासतना करोडाचो हांगा घोटाळा, फक्त इव्हेंट हे सरकार करता. मिराबाग तुवें पयलें 400 करोड रुपयाचो बंधारा बांदपाक सोदताले, जेन्ना लोक उठले तेन्ना कॅन्सल करचो पडलो. सो म्हाका दिसता करप्शनान बुडिल्ले ही आज भारतीय जनता पार्टी, हांचे कडेन आज कांयच उलोवपाक ना, म्हणून तांकां काँग्रेसीची याद येता. गेल्ली 14 वर्सां हे पावरान आसा आनी आज आपल्या फेलियरांचेर उलोवपाक जाय न्ही काँग्रेसीचेर. वी कंडेम दॅट स्टेटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर अँड म्हाका दिसता एवरी टायम आपल्या फेलियराक दुसऱ्यांक ब्लेम करप ही आज तांचो पॅटर्न जाल्लो आसा. तेंय बरें ताणें पंडीत जवाहरलाल नेहरूक लागून जाला म्हणून म्हणूं ना म्हणून, कित्याक तांकां संवय जाल्या तांचो प्रधानमंत्री आनी तोय तो कितें जालें की म्हणटा तें नेहरूक लागून हें जालें. आय एम थँकफूल की तो मे बी फाल्यां बीन म्हणत तो की फोंडा ID हॉस्पिटल नेहरूक लागून उरलें म्हणून पेंडींग. थंयचे आज तेणें सिवरेज लायन घातल्या पूण थंय आज STPचो प्लांट ना, तो म्हणटा नेहरूक लागून उरलो म्हणून. ही तांची मायंडसेट भारतीय जनता पार्टीचे. आमी मग दाबोले हांगा प्रभू वार्लेकर ह्या बिल्डिंगेक कितलेशे लोक जे वॉटर कंटॅमिनेशन जालें त्या खातीर ऑफिशियली 166 आंकडो आसा, पूण तेज्या वयर प्रायवेट हॉस्पिटलांत 300 वयर पावलो असो तांचो निमाणा. पयर TCP मिनिस्टरान स्टेटमेंट केलो त्या प्रभू वायलेटराचे सगळे आपले प्रोजेक्ट, पूण आजून काम मोठ्या प्रमाणात तेजे कन्स्ट्रक्शनाचं काम चालू आसा. आनी थंयचे तुमी ऑपोजिशन पार्टीचे आजून ते हेतून कित्याक पावना? ना, आमचो खासदार थंय गेल्लो, आमचो खासदार वचून त्या हॉस्पिटलानूय आयलो आनी तुमच्याच रिपोर्टराक मेळून ताणें इंटरव्यू दिल्ली आहा फ्रॉम हॉस्पिटल वीच आय हॅव सीन, वीच ही हॅज टोल्ड मी. दीस इशू इज नॉट ओन्ली इन दाबोली, पूण आज गोंयभर हो विशय आसा. आतां म्हाका दिसता आयचो हो प्लॅटफॉर्म न्ही टू डिस्कस ऑन दॅट, बट वी वील कम. आय थिंक दीस इज इन लार्जर, तूं जर गोंयांत जर हें पळयत जाल्यार ही समस्या पूर्ण गोंयभर आसा. इट इज नॉट ओन्ली रिगार्डींग दाबोली. तेचेर वी वील टेक अ सेपरेट प्रेस इफ यू वॉन्ट अँड वी वील हायलायट द इशू हाव द मिनिस्टर हॅज फेल्ड. तूं आज प्रत्येक बिल्डिंगेन वचून जर पळयत जाल्यार 12 पेक्षा वयर जर तर फ्लॅट आहा जाल्यार म्हाका दिसता ते बिल्डराक थंय STP प्लांट घालपाक लावपाक जाय प्रत्येक बिल्डिंगेन. तूं आज वच आनी पळय 200, 300 फ्लॅट, पूण ते प्लांटूच ना. बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर जो पळय जाय न्ही तो नाच. ह्या सरकारान फक्त दोळे धापून पयशे, फक्त बॅगो हाडली, फायल बॅग घेतली, दोळे धापले, मारले, सायन दिली आनी मागीर अशें जाता. मागीर लोकांक फोंडान घालप. लिनाचेय पावना किंवा साऊथ गोवाचो कलेक्टर आसा तेवूय पावना थंय, आनी एडमिनिस्ट्रेशनाचो कोण पावना थंय. आनी ऑपोजिशन जरी MP थंय पावलो जाल्यार ऑपोजिशनाचो एकूय थंय कोणूय वचूंक ना. ऑपोजिशन आमचो खासदार ऑपोजिशन न्ही रे, लिंगान आसा गेलो ओन्ली वचून इट इज हीज कॉन्स्टिट्युएन्सी, नो इज टेकन अप. थँक्यू. रिगार्डिंग तुमचे बायपोल कॅम्पेनी कशें चल्ला तेजे आमी पयलीं की तुमचे सगळ्या पार्टीचे लिडर्स थंय आसात, पूण तुमचे जे अलायन्स पार्टनर्स म्हणटा तेजो आमदार आमकां थंय दिसना कॅम्पेन करता. न्ही, आमचे सी काँग्रेस पार्टीचे सगळे पदाधिकारी, आमचे आमदार, आमचे ऑफिस बेरर सगळे फ्रंटल, वी आर देर वर्किंग ऑन द ग्राउंड अँड वॉट एवर हेल्प इज रिक्वायर्ड फ्रॉम अवर अलायन्स पार्टनर इज गिविंग इट. तांचे स्थानिक जे कोण कार्यकर्ते वर्कर आहा दे आर देर न्हू. आज सकाळी म्हाका दिसता येदोळी सुद्दां तांणी आज मिटींग घेवन देव ज्या पोलिंगाच्या दिसाचे बूथ मॅनेजमेंट तांचे जे हें पळय जाय आमचे दे सेड दॅट दे एक्सटेंडेड सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ बूथ मॅनेजमेंट वीच दे आर डुईंग. बट विरेश आसूं किंवा विजय आसूं तेन्ना कॅम्पेनिंग करतना आमकां दिसत ना. न्ही, सी पोंडा बाय इलेक्शन इज अ बायपोलर इलेक्शन. दॅट इलेक्शन इज अ फायट बिटवीन काँग्रेस अँड BJP. एंड आय एम कॉन्फिडंट की पुणेची जनता जी आसा ती ह्या
आमच्या उमेदवाराक जिखून हाडटली जे कोण बाकीचे लायक मायंडेड आहात आनी आपलो सपोर्ट ऑलरेडी दाखयल्लो आसा व्यक्त केल्लो आसा दे हॅव गिवन स्टेटमेंट्स ऑल्सो ताजेर आनी म्हाका दिसता लेट्स नॉट डायवर्ट द टॉपीक लेट्स कॉन्सन्ट्रेट ऑन द रियल इशू which is a larger issue. Let's not let this issue not get diluted because of Ponda by-election. This is a issue which is damaging the identity of Goa. This is a issue where we can see की परमिशन नासतना अंधाधुंदी चालू आसा आनी एक सेकंड बर्ज जावपाचें आनी करप्शन खंयच्या लेवलाचेर पावला हें म्हाका दिसता इज द लार्जर इशू टुडे. थँक्यू.